निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. इस्रायेल परजा रामेस तावन भायर सरली आनी सुक्कोताचे वाटेन गेली. भुरग्यां बाळांक मेजी नासतना चलोन वचूंक शकतले दादलेस 600,000 आसले. त्या भायर हेर जायतो लोक आनी सांगाताच बोकरे आनी गोरवां व्हड संख्येन तांचे सवेन गेली. इजिप्ता तावन हाडल्या पिठाच्यो तांणी भाकऱ्यो केल्यो. तांतूळ खमीर घालूंक नातली देखून त्यो फुगोवंक नातल्यो. तांकां इजिप्तांतली तुर्तान भायर धांवडायली देखून पयनांक जाय पुरते खाण जमा करूंक तांकां वेळ मेळूंक नातलो. इस्रायेलीतांनी इजिप्तांत 430 वर्सां वस्ती केली. ज्या दिसा 430 वर्सां भरलीं त्याच दिसा सर्वेस्पराच्यो सगळ्यो फौजो इजिप्तांतल्यो भायर सरल्यो. तांकां इजिप्तांतले भायर काडचे खातीर ती रात सर्वेस्पराक जागरण्याची रात जावंक पावली. देखून इस्रायेलीतांक संतते तावन संतते पर्यंत ती रात सर्वेस्पराच्या मानाक एक जागरण्याची रात जावंक पावतली. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तितल्यार फारिजेव सिनेगॉगांतले भायर गेले आनी जेजूक कसो लागाड काडचो घाय म्हणून मतलब करूंक लागले. जेजू ते जाणा जावन थंयसो गेलो. तरी पूण साबार जण ताच्या फाटल्यान गेले आनी तांच्या सर्व पिडेस्तांक ताणें गूण केली. आपणाचें नांव परगट करिनाये म्हणून ताणें तांकां खडक ताकीद दिली. अशें सिद्ध जावंक पावले इसाया प्रवाद्यान सांगल्लें तें. पळया म्हजो सेवक, हांवें विंचून काडलोलो. म्हजो मोगासो म्हाका भोव मानवाल्लो. ताचेर म्हजो प्रेरक आत्मो हांव धाडटलो आनी तो म्हजें तीर्प सर्व परजांक पासारतलो. तो झगडचो ना वा बोबाट मारिचो ना. रस्त्यांनी व्हडल्यान भाशणां करचो ना. नुरगोन गेल्लो चिवो तो मोडचो ना. मिणकूंची वात पालवचो ना. नितीक जैत लाबासर तो असो चलतलो. ताच्या नांवांचेर राष्ट्रां ठेवतली भरवोसो. देवाचे उतार हे.